प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 9 विसवूर वोड 9 ते 14 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्सेस 9 to 14। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आनी थंयचो चलत वेताना मांडवीर बसलेल्या मातयेव नांवाच्या एका मनशाक जेजून देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये। आनी तो उठून ताच्या फाटल्यान गेलो। तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसां सांगाताक जेवणाक बसले। हें पळयोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोया सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता ते कितें? हें आयकून जेजू जबाब दिलो, बरी आसात तांकां न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज। वसात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात। योद्न नाका म्हाका, दया जाय। खरेंच सांगता, तुमी आपणाक प्रमाणीक म्हूण दवरतात तांकां न्हय पूण कोण आपणाक पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयला। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू एका पातकी मनशाक मातयुवाक आपयता। आनी कित्याक आपयता? ताका आपलो आपोस्त करून आपयता। आमी जाणू की मातू जेजूचो एक 12वांतलो एक आपोस्त जालो। आनी भाव भयणीनो, जेजून जेन्ना मातुवाक विचून काडलो त्या वेळार मातयो एक पातकी आसलो, तो एक 2 वसूलदार आसलो। आनी आमकां ह्या 2 वसूलदार कितें करतात तें काम ती सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमकां कळून येतलें की कोणूय एका 2 वसूलदाराक वा एक पातकी मनशाक केन्नाच आपल्या राजान वा आपल्या कामाक केन्नाच घेवचो ना। पूण भाव भयणीनो, 2 वसूलदार असले आसले की ते लोकां कडसून टॅक्स कलेक्ट करताले, म्हणजे टॅक्स घेताले। आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा, हे जे 2 वसूलदार आसले लोकां कडसून सुबेज टॅक्स भरून आपल्या ताब्यान घालताले, लोकां कडसून चोरताले आनी आतां मोजा मारताले। आनी तांचे जे आमीक आसताले, तांचे जे लोक सांगाती आसताले तेय पातकी आसताले, ते सोरो पिवपाचे आसले, ते वायट आदारताले। आनी मातुवाचे जे आमीक आसले जे ताचे बरोबर भोंवताले तेय सगळे पातकी आनी ते सगळे वायट संवेचे लोक आसले। आनी भाव भयणीनो, ही परिस्थिती पळोवन जेजू आतां मातुवाक आपलो आपोस्त म्हूण आपयता। ताका कितें म्हणटा? म्हजे फाटल्यान ये। आनी भाव भयणीनो, मातू सगळें सोडटा आनी जेजूच्या फाटल्यान येता। आनी जेजूक आपल्या घरा आपयता आनी थंयसर आपल्या घरा कोण आहा थंयसर? 2 वसूलदार आनी वायट कोत्तात ते सांगाती त्या बरोबर मातुवा बरोबर जेवणाक येतात आनी जेजू तांचे बरोबर जेवणाक बसता। आनी आतां फारिजियो आनी धोमशास्त्री जेजूक म्हणटा, जेजूच्या शिसांक म्हणटा, तुमचो गुरुजी ह्या वायटा बरोबर ह्या पातक्यां बरोबर कित्याक जेवण करता? भाव भयणीनो, हे जे फारिजियो आनी धोमशास्त्री आसले ते समजताले की ते एकदम भाग्यवंत मनीस आसले। ते कोणा बरोबर भोंवनासले, ते धर्म करताले, ते बरे भाशेन मागणी करताले, देव मंदिरांत वेताले, ते दान दिताले, म्हणजे भायल्यान सगळो दबाजो तांचो बरो आसतालो। पूण भाव भयणीनो, तांचे काळीज कुसकें आसलें। ते फकत भायल्यान धर्म करताले पूण देवा वचीर ते देवाक मानवलेले नासले। आनी जेन्ना जेजू ह्या पातक्यां बरोबर जेवणाक बसता, हे जे आपूण आपणाक भाग्यवंत समजतात, पवित्र समजतात, ते आतां जेजूक शिंतात, म्हणटात, तूं कशे भाशेन ह्या पातक्यां बरोबर जेवण करताय? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमकां विचून काडटा तो आमचे जी आमी भायल्यान कामां करतात ती पळयना, तो आमचे काळीज पळयता।
कितले पाटी आमी दुसऱ्यांक भायल्यांतल्यान पळयता आनी आमी म्हणटा तो पातकी, तो असो, तो तसो, तो वायट करता, पूण ताचे काळीज बरें आसा त्यो तें पळयता. आनी एक दीस भाव भयणीनो कितें जाता, जेजू मातयुआ कडेन वेता, मातयुआक सांगता तूं म्हजे फाटल्यान ये. मातयू सगळें सोडटा आनी जेजूचो पाटलावदार जाता, जेजूचो एक शीश जाता, जेजूचो एक आपोस्तल जाता. तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी कसले वायट करूं, कितें वायट केलें आमी, पूण आमचे काळीज बरें आसा जाल्यार खरेपणी आमी 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 मोगान चलता जाल्यार, कित्याक कोणूय जे वायट करता ताका एक काळीज आसता, तो एक भितरल्यान बरो मनीस आसता. पूण ताच्यो वायट कन्यो संवसार पळयता आनी म्हणटा तो असो, तो तसो, पूण देव तशें पळयना. देव आमचे काळीज पळयता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सरवणार मानता, देव आमकां आपलें काळीज दिता. आमचें काळीज तो बदलता. आमचें काळीज आतां जेजूचें जाता आनी आमचें काळीज मोगाचें जाता. आनी आतां जेन्ना आमचें काळीज मोगाचें जाता, देवाचें उतर आमचे भितर येता, पवित्र आत्मा आमकां देवाचो मोग आमचे भितर आमकां ओतयता. आमी देवाचो मोग अनुभवला म्हणून आमी आतां देवाचो मोग करून पावता, ताचें उतर पाडून आमी पावता. आमी आतां दुसऱ्यांक मोग दिवंक पावता आनी आतां आमचें जिवीत बदलता. तर आयज भाव भयणीनो आमी कितलें वायट आदारलां आमच्या फाटल्या दिसांनी, आमी फाटल्यान कितेंय वायट केलां, देव आमकां भोगसूंक तयार आहा. तो पळयना कितें आमी कितलें वायट केलां तें, तो पळयता आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी दिवन सरवणार मानूंक तयार आहा जाल्यार. आनी खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सरवणार मानला आनी आतां ताचें उतर आमी पाळटा आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. भाव भयणीनो देवान आमकां आमच्या पातकांचें भोगसण दिलां, थंय आमकां सगळे पातक विसरता. आतां तो आपलो मोग पवित्र उदेशी ओतयता आनी खरेपणी आतां आमी आतां ताचे पाटलावदार जाता, आमी ताचे शीश जाता आनी आतां आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावता. हेच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.